2019 त्या हॉस्पिटलाचें ओपनिंग जावपाचें आसलें. टील डेट तेचें कांय जावंक ना. सो ऑन बिहाफ ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी मांद्रे आमी आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हांकां आमी निवेदन दिल्लें आनी तेंच्याच एका सांगण्यानुसार आमी आयज आमचें डेलिगेशन घेवन अध्यक्षाच्या अध्यक्षते सकयल आमी एक मेमोरेंडम दिला DHS डायरेक्टराक की तेतून जाता तितले बेगीन लक्ष घालून ते सुरू करचें म्हणून. सगळे कडेन प्रोपगंडा आसली. प्रत्येक वेळाचेर आमी थंय जेन्ना शासकीय कार्यक्रम जातात तेन्ना आमी पळयता की डेटी दितात आनी कारण लास्ट जी डेट आसली की 26 जानेवारी दिल्या. पूण 26 जानेवारी हार्डली येवन तेकलोलो 4 दिसांनी 26 जानेवारी येता. पण थंय कसलेंच काही एक तेची तयारी ना. हांव त्या हॉस्पिटलाच्या कुशीक रावता आनी ताका लागून एक ती आमची जी तळमळ आसा ह्या हॉस्पिटला संदर्भात की पूर्ण पेडण्यातले लोक एक बरे सुसज्ज आरोग्याच्या दृश्टीन एक जी अपेक्षा धरून आसात ते आमकां पेडण्यानूच मेळटले म्हणून तेचे पासून वंचीत जायत आसात.